नमस्कार. हांव उदय साळकर, थिवी मतदारसंघातील आम आदमी उमेदवार. आज आमचो इश्यू असो जनरल. आम्ही सगळ्या थिवीम कॉन्स्टिट्युएन्सीतल्या लोकांकडे भावा भयणाकडे मागता ह्या खेपेर तुम्ही आम आदमी म्हणजे उदय साळकर हो कॅन्डिडेट आसा ताका तुम्ही भरघोस मतांनी निवडून हाडात. ज्यो केजरीवालाच्यो कितें कितें आसा ते तुमकां सगळे मेळटले. लायट फ्री मेळटली, उदक फ्री मेळटले. दुसरे कोण बेकारी आसा ताका भत्तो मेळटलो 3,000 रुपया. असे कितकेशेच योजना केजरीवालाचे आसा ती तुमकां मेळटली. आनी तुमच्या फुड्यान एक बऱ्यांतलो बरो कॅन्डिडेट आसा उदय साळकर. खंयच्याच भानगडीक ना आनी सदांच तुमच्या खातीर वावुरतलो. म्हणून हांव सगळ्या थिवी मतदारसंघातील लोकांकडे मागता की ह्या वेळार तुम्ही आम आदमीक मतां घाला. म्हणजे उदय साळकर झाडू जे सिग्नल आसा सिंबल आसा ताका मतां घालात आनी निवडून हाडा भरघोस मतांनी. आनी विकास म्हणजे कितें तो फक्त उदय साळकरूच करूं शकता 5 वर्सां, आनी कोणूच करूं शकना. पार्टी आसा फक्त आम आदमी आनी बीजेपी ह्या दोनांच भितर जी फायट चलतली त्या हेतून आम्ही कमीत कमी 1000 ते 1,500 मतांनी हांव निवडून येतलो.